नमस्कार, येवकार तुमकां. आमी सध्या पाविल्ले आसा मडकय मतदारसंघात आनी येवपाचें कारणूय खास आसा, कारण लोकसभा निवडणूक अजून जाहीर जावना, पूण रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षान आपले दोनूय उमेदवार जाहीर केला. आतां राजकीय दृश्ट्या ही मातशी शेणेपणाची दिसता, कारण तांकां चड टायम मेळटा कॅम्पेन करपा खातीर आनी कॅन्डिडेट कोण तो सांगपा खातीर. सो आमी सध्या येयल्ले आसा मडकय कारण हेजे खातीर की दक्षिण गोंयचो उमेदवार रुबर्ट पेरेरा हाका मेळटले. जाणा जावन घेतले कोण रुबर्ट पेरेरा, ताका उमेदवारी दिली कित्याक आनी तांचे रेव्होल्युशनरी गोवनाचे दक्षिण गोंयांत म्हणजे सावथ गोंयांत प्रॉस्पेक्ट्स कितले आसा आनी ते कितें करपाक सोदता. आमी खंय आसा ताजें म्हत्व आसा. आमी आसा सध्या नवदुर्गा प्रकट स्थान. अशें म्हणटा की नवदुर्गा मडकय जी आयली ती हांगच्यान आयली आनी हांगच्यान मागीर थंय व्हेली. हाचे विशीं आख्यायिका आसा, तेय आमी जाणा जावन घेतले कोणा कडल्यान तरी जेंकां सारकें खबर आसा ते. सो तर आमी मेळटले रुबर्ट पेरेरांक. सो आमी सगळे जाण वळखता विरेश, ताची वळख करपाची गरज ना. आनी दक्षिण गोंयचो उमेदवार रुबर्ट, हय, ऑल द बेस्ट. देवा कडेन कितें मागलें एग्जॅक्ट सांग पळय कितें मागलें तें. देवा कडेन म्हाका दिसता मागपाची गरज ना, पूण देवाकूय जाय आसतलें की आमी हो फुडाकार घेवन हें गोंय राखपाची. आनी आमी मागलां तेंच. आनी सगळे गांवचो लोक आमी आयज कितले टेंपलांक गेल्ले, सो लोकांची तेंच आहा. लोकांनी कितले जाणां घराणीक बी घातल्यात आपलो गांव आनी गोंय वागपाक. सो आतां आमी अशें वयर या हें नवदुर्गा प्रकट स्थान खंय. हांगा हेका म्हणटा पारंपरीक तळये खोल, हे मडकयचो एक वाड. हेका एक खूब इम्पॉर्टन्स आसा. तर कित्या खातीर खूब वर्सां पयलीं जेन्ना गोंयार तुमकां खबर आसतली पुर्तुगेजाच्या टायमार, बाटाबाटीच्या टायमार की देवळां स्थलांतर जातालीं, लोक आपल्या देवळाक घेवन अशा सेफ जाग्यार वयताले. तशेंच हांगा हें जें नवदुर्गेचें स्थान आसा तें गांवशी गांवांतल्यान देवीक लोक हांगा घेवन येयल्ले आनी ह्या जाग्याचेर घेवन येयल्ले. आनी हो जो आमी ज्या जाग्यार आतां बसलेले आसा त्या गांवाची आन देवीन नवदुर्गेन मनुश्य रुपान लोकांक दर्शन दिल्लें. हांगा प्रत्यक्ष ती प्रकट जाल्ली. आनीक अशें सांगता की एका मनशाक अशी जो राखणो गोरवांक घेवन येयल्लो भरपूर ताण लागलेली आनी तो उदकाक भटकतालो असो. ताका ते मनुश्य रुपान ती देवी ताका खबर ना, ताका अशी कोण तरी सादारण स्त्री दिसली आनी ताणें तेजे कडेन खंय उदक मेळटलें काय म्हणून विचारलें. तिणें एक खोट मारून म्हणटा की थंय पाणी तयार केलें, एक तळी तयार केली आनी हांगा आमचे फुडें एक आसा ल्हानशी तळी आसा, ताका त्या ह्या जाग्याक ते तळये खातीर तळये खोल अशें नांव दिता. आनी तेजे नंतर मागीर हांगच्यान ते देवीन तांकां कळ्ळें जेन्ना ही आसा ती देवी आसा लोकांक, तेन्ना ते देवीन लोकांक सांगलें की आपलें आसा तें देवूळ आसा तें हांगच्यान वयर जें मेन देवूळ आसा ते जागो दाखयलो, थंय आपलें देवूळ जावचें म्हणून. आनी हांगा ती प्रगट जाल्ली म्हणून ह्या जाग्याक प्रकोटो स्थान म्हणटा. सो हूज रुबर्ट पेरेरा, RUBERT पेरेरा. आतां तुका जर विचारलें हूज रुबर्ट पेरेरा, आन्सर कितें आसतलें? रुबर्ट पेरेरा म्हणल्यार आतां एक पॉलिटिकल फ्रेमीक काडला म्हाका. हां, पॉलिटिकल फ्रेमाक येवपाचें आमकां हें नासलें, आमी केन्ना चिंतूंक ना. पूण हें जें पळय राजकारण जें पळय चलता गोंयांत, कळ्ळें काय न्हू. आनी बट फुडार करपाक जाय म्हणून आमी ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हणून भायर गेल्ले. बट भायर काम करून हिंग गोंयूच ना जाल्यार तें जोडून कित्याक गोंय बोटीर आशिल्लो आनी मागीर तेजो उपयोगूच ना. केन्ना आयलो केन्ना परत तूं बोटीर? जेन्ना आमी कोरोना टायमार गेल्ले येयल्ले न्हू, देंवल्ले न्हू, सो कंपनीन देंवयल्ले. सो तेन्ना हेंचें काम म्हाका वावर बरो दिसलो आरजीचो. आनी बेश्टे आमी येयल्ले, बेश्टे एक तांकां सपोर्ट करया म्हणून. पूण ह्या लेवलार चिंत करून पावलें तें म्हाकाय खबर ना, इतले लेवल मुखार पावपाक. डेडिकेटली मातशें काम करून दाखयलें हांवें तांकां. अपेक्षा आशिल्ली आपल्या ना कॅन्डिडेट बी जातलो? अपेक्षा केन्नाच धरूंक ना म्हणून आमी केन्ना चिंतूंकच ना. समथींग अनबिलिवेबल. ओके, सो यू आर अ सीफेरर. बोटीर कितें म्हणून आशिल्लो? हांव हितूक आसलेलो डायनिंगाक, हांव आसलेलो डायनींग हितू फूड एंड बेवरेज हितून आसलेलो. त्या डिपार्टमेंटान हांव काम करतालें. खंयचो तूं ओरिजिनल? हांव फ्रॉम रायगांव. हां, कुट्टरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. ओके, कुट्टरी काय उबा रावला तूं इलेक्शन? कुर्तोरीक तेंच्यांनी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली. हय,
थिंग पासून आमचे नाहलोले की आमी पॉलिटिकल सपोर्ट करपा म्हणून येयल्ले एक बरें दिसलें एक 40 आमदार घालता म्हणटालो बट हे फॉर्च्युनेटली काळ्यान म्हाकड येयलें कॉन्टेस्ट करपाचें पूण कोण ना म्हणटरी चल हांव इतलो म्हणून हांवें कितें जें पळय काम करपा आहलें आमी गेव आवर बेस्ट त्या टिमीनी बी इतलो टायरलेसली काम करून आमी आमकां जाता ते भाशेन कितें विदावट पॉलिटिकल बॅकग्रावंडागेर कांय नॉलेज नासलेली आमी पॉलिटिशियन बॅकग्राऊंड कोण ना पॉलिटिशियन ना 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 पंचय ना कोण ना 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 आमी टोटली आउट ऑफ पॉलिटिक्स बसया बॅकग्रावंड बसया हांगा बसल्यार बरें दिसता ओके सो टोटली आउट ऑफ पॉलिटिक्स टोटली आउट ऑफ पॉलिटिक्स कांय नॉलेज ना डॅडी कितें करता ना ना डॅडी म्हजो लॉंग टायम पास्ट अवे जालो हां कितें करतालो ना जस्ट लेबर आहलोलो जस्ट ऑर्डिनरी इन गोवा काम करतालो हां सो यू आर कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम साऊथ गोवा कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी परतून दिली तेंच्यांनी बट तूं तेंच्यांनी सगळ्यांनी हें केलां आमचे जे पळय एक्टीव मेंबर्स आहलोले तेंच्यांनी म्हजें नांव सजेस्ट केलां आनी म्हाका परतून ऑपॉर्च्युनिटी दिली तेंच्यांनी कर म्हणून मेंबर ऑफ पार्लमेंट मेंबर ऑफ पार्लमेंट जाणा तूं न्ही कितली मोठी जबाबदारी ती निवडून येत जाल्यार सो हे तर गोंय सांबाळपा जाय हे तर न्हिदोन आहलोले कांय सारके सारके डाल ते तेंकां पण नेमसेक म्हणून तेंकां आमी टॅग लायला तेसली मनीस न्हिदोन वयता तेसली मनशां तर आमी MP म्हणून धाडटात जाल्यार आमी कित्याक वचपाना सद्या MP तुगे आमदार पयलींचो कुट्टेरेचो हय आं ओ MP सांगता तूं हय तेणें तेच म्हणटा मरे तूं न्हिदोन वचपाचें ते न्हिदोन रावलो न्हू सारदीन न्हिदपा गेलो न्हिदला मोर देन 4.5 वर्स तो न्हिदोन आतां ते कोणें पूण जागो येयला चिमटो काडला बाबा 5 वर्स जावपा जाली आतां तुवें उठपाक जाय उठ इलेक्शन पावपा जालें साडेदिनाची परिस्थिती आहा सो तेका लागून तूं उबो रावला तेका BJP आवडना तुका आमकां BJP म्हणटा सगळे काबार केले म्हणटा BJP नाक म्हणटात BJP नाका BJP काँग्रेस आवडना काँग्रेसीन कितें केलां BJP आनी काँग्रेस म्हणल्यार एकूच म्हणटा तूं गोंयांत BJP हाडपाक काँग्रेसूय सेंटराचे उलय आतां आमी गोंयचे उलय न्ही आतां आमी तूं सेंटराचे पॉलिटिक्स मेंबर ऑफ पार्लमेंट हय साऊथ गोवा मेंबर ऑफ पार्लमेंट जावपाचे आमकां BJP नाक म्हणटात सो आमी BJP बरोबर आसपाना आसपाना मनोजान आमचे ऑलरेडी तुमकां हें सांगलां हेजे बाबतीन ऑलरेडी BJP आसपाना म्हणून कळ्ळें ते आपले कॅन्डिडेट घालतलेच तुज्या अगेन्स्ट कितले जाल्यार सो MP जावपा खातीर कितले पावर आसा गरज कितें आसा ही स्टडी केल्या तुवें ही कितें ही आमचे मुद्दे जे पळय एटलिस्ट बेजीक मुद्दे जे पळय आहलोले रॉकेट सायन्स करपाक गरज ना बेजीक आहलोले तेंच पूण तेंच्यांनी मांडटा म्हणून अपेक्षा आतां हॉट टॉपीक आहलोले सारके जावं ते कोलाचे जावं ते म्हादईचे एटलिस्ट तुमी हेजेर पासून बरो नेट दोन तर उलयनाय जाल्यार आमी तुमकां कित्या म्हणून MP हें करपाचें बेजीकच उलय तूं खंयच्या मुद्द्याचेर इलेक्शन लडटा आमचे जे पळय आतां सद्याक हे म्हादईचेर आसपाक जाय आमचे खोल रेवळ्ळा जितले पळय मुद्दे आसात तितले मॅक्झिमम मुद्दे आमी घालतले की ते बासाबास करून हेजे आतगडी मुद्दे येवून आसतले हेज्या मुखार जाय तितले जिवन फॉर एम्प्लॉयमेंट जो आमकां सेंट्रलांतल्यान एम्प्लॉयमेंट जो आमकां मेळपाक जाय तो आमकां मेळना आहा तेंकां पासून ते काडून 500 थंय आमदार आसता तेजे मदीं तूं एकटो म्हणटा तूं गोंयचो विशय काडून ते आयकतले म्हणटा ना आमी दुसऱ्या बराबर रावतले आतां UPA म्हणटा आतां काँग्रेस पासून आहलोले काँग्रेसीचो आतां एकूच आहलोलो तुका मनोजान पासून सांगलो सो एकलो पूण तेंचे बराबर जायते जाण आहले हे तेंचे सांगाताक रावून मुद्दो मांडपाक जाय आतां इंडियान ना तूं INDI येन ना तुमी भायर सरले सो तेंची युनिटी ना न्हू आतां BJP सांगूच ना तूं कशें काय युनिटी बी ना म्हणून तेंगे सरळ प्लॅटफॉर्माक ते दाखोवन आतां इलेक्शन सारके डोर स्टेपार आहात ते अजून कोणाक रावले तूं मनोजान कितली फावट सांगलें बाबा यो बसा आमी ते पार्टी लेवलाचेर मनोजान सांगलें की आमी तुमकां सपोर्ट करता पूण आमी कॅन्डिडेट हें करतले हय म्हणजे म्हाजे बॅट म्हूण हांवूच क्रिकेट खेळटलो ते टायप जालें कित्याक तुमचे कडेन कॅपेबिलिटी ना ती काँग्रेसी कडेन सद्याक कॅपेबिलिटी ना कॉन्टेस्ट करपाची कॅपेबल ना दे आर नॉट फीट टू कॉन्टेस्ट आरजी कडेन आसा अशें दिसता आरजी कडेन आहात आनी आरजी कडेन इवन आमकां सरप्रायज जाता जे आतां आमी म्हणटा कंटिन्युअसली आतां हेगेर आहलोले इश्यूज घेवपा लोकां मदें आसताले बट आतां आमची कॅम्पेन कमी जाली दॅट इज अनबिलिवेबल आमकां लोकांचो हें मेळटा स्वागत मेळटा वेलकम मेळटा अजून पळय आतां तूं एकटोच धांवता म्हणजे तूं फर्स्ट येतलोच अजून तुगेले धांवपा फाटल्यान बाकीचे कॅन्डिडेट ना सो तुका हें सगळें ओके आहा गूड लुक्स गूड कारण कोणूच ना तुजें खरें कंपिटिशन जेन्ना बाकीचे कॅन्डिडेट येतले बाकीच्यो पार्टी तेन्ना जातले अशें दिसना तुका
ते आनी कितें म्हणून कॉम्पिटिशन करतले म्हाका जाल्यार दिसना तांकां मुद्दे ना. आतां फॉर एग्जाम्पल काँग्रेस पासून म्हणटा काँग्रेस आमकां फकत ना बी टीम म्हणटा हो तेंगेलो मुद्दो आमकां बी टीम ऑफ बीजेपी म्हणून हो मुद्द्याचेर ते इलेक्शन जिखोवन करतात. आनी तेच करून आमी म्हणून जाता इज अ फॅक्टरी प्रोडक्शन म्हणून हे बीजेपीचें काँग्रेस इज अ प्रोडक्शन फॅक्टरी फॉर बीजेपी हो आम मुद्द्याचेर आमी झगडटाय तुमी तेच करून उलयताय जाल्यार काँग्रेस दॅट इज द रियलिटी ऑफ काँग्रेस. काँग्रेसी फकत ना तेंगे विजन आनी एकूच विजन आनी मोटीव तेंचो प्रोडक्शन करपाचें किल्लयले आनी ते कवात काडून ते बीजेपीक दिल्ले काबार हो रोल काँग्रेसी जाल्लो. सेंटरान दिवनार तांणी गोंयान जालें तें गोंयांत मागीर तें आमकां गोंयचें गरजेचें आहा. एमपी दिवनार एमपी आहा पळय तो सारदीन थंयच आहा. मागीर तेका लागून ते म्हणटात हे डबल इंजीन आनी तें म्हणोनाक न्हू तेंच्यांनी सिंगल इंजिनाचें उलोवपाक जाय. हें डबल इंजीन म्हणटा एक्चुली ते हेजें तेंका पासून खबर आसा बीजेपी डबल इंजीन म्हणटा पळय एक इंजीन बीजेपीचें जालें दुसरें इंजीन डबल इंजीन म्हणटा तें हेजें काँग्रेस दुसरो डबो इंजिनाचो तो काँग्रेस तेका लागून ते डबल इंजीन हें उलोवपाक सगळें बरें आसा. तुका दिसता की लोक आरजीक वोट घालतले हे फावटी? हय दिसता. कित्याक जाणा लास्ट टायम आमी न्यू आहलोले गेले ते पाटी आमी न्यू आहलोले बट आमकां एक एन्थुजियजम आहलोलो एक पॅशन आहलोलें आमी गोंय राखतो म्हणून आनी बट आमकां नॉलेज तितली नाहली पयलीं. बट सगळे भुरग्यांनी हांव कॅन्डिडेट जावं पूण सगळे भुरग्यांनी डेडिकेटली काम केलें. बट जो पळय आमकां एग्जिक्युशन कितें करून जावपा जाय आहलोलें तेज खबर ना. हे इलेक्शनाचो रिजल्ट जालो न्ही इलेक्शना रिजल्ट पासून बरो जालो बरो व्हेरी पॉजिटीव. बट जेन्ना इलेक्शन जावन मागीर उपरांत पॉलिटिक्सांतले जायती नॉलेज आमकां मेळ्ळ्या. सो आतां कळटा खरें आमी जें पळय इलेक्शन जेन्ना केल्लें बट लायक पॉलिटिकल वेयान न्हू बट आतां पॉलिटिकल नॉलेज घेवन आनी आतां लोकांनी आमकां मानून घेतल्यात. आमी लोकांक ब्लेमूय करना की लोक म्हणपा लागले भुरगे कितें करतले हांकां नॉलेज ना वेस्ट ऑफ वोटूय जावपा. तुका तशें दिसपाना रुबट पळयत जाल्यार एमपी म्हणल्यार लोकांक मातसो जाणटो बिणटो तसो आसचो पडटा असो दिसता. हय जाणटे ही स्ट्रॅटेजी चलताली. एज कितली तुजी आतां? आतां मागीर 39 जाली. 39. हय सो आतां कितें जालां जाणटो जावना अजून. हिंग कितें जाल्लें आहा जाणटो म्हणटा तें बरें दिसतालें. इवन हांव पासून म्हणटालो एक मॅच्युअर आसपाक जाय एटलिस्ट 55 अबाव 55 आसप हो कसले कॅन्डिडेट आसप हें मुगे पासून चिंतप आहलोलें. पूण हेसले कॅन्डिडेट हाडून ते कांयच करूना. सो आनकोडे तसले ते फकत ना गेले थिंगाय पार्लमेंटाक वचून न्हिदतात आनी घाराको येले जाल्यार ते ऑल्तेरार पासून न्हिदतात आनी उठोवपा आमकां पडटा तेंकां. गोंय वाटयतले म्हणटा पळय तुमी. तुका दिसता पोगो सारके बील एक्चुअली स्टेट लेवलार करपाक स्टेट तूं दिल्ली वचून कितें करतलो? ही मेळपाक जायच न्हू सुविधा मेळपाक. हें एक्चुअली हिंगाच करूंक जाय आहलोलें मागीर हें करपाक जाय आहलोलो. बट जें पळय आमकां करपाक जाय तें आमी करतले. पोगो करतले हांगा म्हणटा करपाक जाय. एकटोच आहा तुमचो 39 लोकांक नाका. आतां ते पावटी परतून 27 रोखडी गोवन रोखडीच इलेक्शनां परत येतली रोखडी 27 लागीं ना म्हळ्यार रोखडी आतां एमपी इलेक्शन जालीं चंय जातली कळ्ळें तुका न्हू. आनी हे पावटी आतां कांय दिसां फाटीं पासून हांवें चिंतूना इतलो वेव आसतो म्हणून. तुमच्या फेवरान वेव आहा म्हणटा तूं? वेव आहा लोकांचो वेव आहा. कित्याक लोक उलयत न्हू. आतां हांव डिफरन्शिएशन हांवूय करतां. लास्ट टायम हांव जेन्ना बसलो अरे भुरगीं मरे तुमी बरें करतात टॅप करताले हांदाचेर बरें काम करतात म्हणून ते टॅप करतात तेन्ना म्हणटाले आनी आतां उलयता तितून वायट डिफरन्शिएशन आहा. तुका तेगेली बॉडी लँग्वेज कळटा सारकी सजमता. ते रियली आनी फ्रस्ट्रेटेडली उलयतात तुका ते फ्रस्ट्रेशन भायर काडटात. कितें फ्रस्ट्रेटेड आहा ते आतां ओपनली उलयतात. इतलें म्हणून न्हू तुमी करपाक जाय. आतां होप म्हणटात तुमीच आहात म्हणटा ते आनी ते हे भाशेन पासून म्हणटात की तुमकां एनकरेजमेंट करपाक जाय आहलोलो. कित्याक तुमकां वोट मारले जाल्यार वोट स्प्लिटूय जावपाक शकतालो. दॅट इज दे ऑल्सो रायट. कित्याक भुरगे एसेंब्ली वचून कितें करतले हें 60 जाणांक म्हणलां. एक भुरगो आमचो विरेश बोरकर हे भुरग्यान कितें केलें तें सोमतें हेंच अपसायड डावन केलें चेंज केलें. हय आतां आनी लोकांक चान्स ना भुरगीं कितें करता म्हणून. तूं आतां पळय फाटल्या फावटी मनोजान कितें म्हटलेलें म्हाका याद आसा पंचायत इलेक्शनां आमचे कडेन पयशे ना म्हणून आमी इलेक्शन जिखुना म्हटलेलें ताणें. हे फावटी पयशे आहा तुजे कडेन? पयशे ताका लागून आमी लोकांक रिक्वेस्ट करतात इवन ते 100 रुपया पासून ECS फॉर्मां तुमी दिवचे. इलेक्शनाक पयशे जायोत. आमकां पयशे कित्याक जायो? तुका 100 रुपया येवपा चिकन खावपा एंटरटेनमेंट आनी बेजीक जें आमकां
बॅनर जाय वो आमकां स्नॅक्सां बारीकशे भुरगीं आतां आयचे दिसाक पळय सकाळीं भायर सरलेले भुरगे खूंय कितें जेवतात तेंय जाल्यार आमी भायर जेवपाक अवॉयड करता कित्याक भायर जेवले जाल्यार आमी पयस जाय कोणूय मेळ्ळो घरा कसो रांदलो म्हणटा सवाय भितर जाता सो हें हितून आमी अननेसेसरली हें पयसो पिड्यार करना आतां बॅनर्सांक आनी कित्याक थिंग जाय थिंग तो पयसो जायोच पडटा पण आतां आरजी बरोबर सोरो चिकन ना अशें म्हणटात ना 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 तें आसपाचें ना आमी हो ट्रेंडूच चेंज करतले मुखार 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 हो सोरोय ओके चिकनूय नाका चिकनूय नाका मारक पडटा ना 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 चिकन मागीर मारक पडटा इलेक्शन जालें म्हणटरी लोकां ऑलरेडी मारक पडलो हा न्हू सामको वॅज राव म्हणटा तूं ना ना वॅज म्हणटा आपल्याचे कश्ट आहा कश्ट आपल्याचे आहा हेज हाय नाका तुज्या बरोबर हें मारक पडटा आतां हांव जायच्या बावडी म्हणटा इलेक्शन टायम येयलो म्हणटरी कितें दितात ते एक कार्टून बियर दिल म्हणटात ते एक कार्टून आतां हाडलो आनी चल तुका दिलो रुपेश बाब धर म्हणून तूं हॅप्पी आपल्या बायराक काडून दिल म्हणून तूं सद्दां बियर पिवपाचो मनीस आतां तेगेर एक बियराक तूं कितले 100 रुपया बियर धर तें एज्यूम करया तेगे कितले अल्कोहोल % कितले हय तो 18% जालें जाल्यार हितूंक 2 बियरां तूं पिवपाचो मनीस जाल्यार तुका 36 रुपीज तूं टॅक्स भरता सोऱ्याक ओके तूं 36 रुपीज पर डे इंटू 30 डेज कर सद्दां 2 बियरां चिकनान हायनाक तूं कितली जाले पयशे हितू इंटू 12 मंथ्स कर आनी इंटू 5 इयर्स कर सो ऑलमोस्ट तुगेले 64,000 जाता तुगेले टॅक्साचे पयशे पूण तूं ते 64,000 भरता ते ऑपचीत ना पूण तुका 1,000 बियरा काडून 1200 रुपया बियरा काडून दिल तो तुका लेरगेन ना जर तूं आरजी आयलो जाल्यार बियर टॅक्स फ्री करतलो ना 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 तूं हिशोब सांगला ते म्हाका तशें दिसलें ना ना ही गोश्टी सांगता तुका आमी कॅल्क्युलेशन करना हो टॅक्सा पयसो आमचो 64,000 आमी भरतात तुमी एका बी सोऱ्या बी अपोज ना मरे तूं उलयता तसो पळय ड्राय स्टेट बी करपा ना मरे ना 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 तसली ना कित्याक तो फंक्शन तो आहा तो कायद्या प्रमाणे तुगेलो माणसुके प्रमाणे तो हें करूंकूच जायो तूं सोरो पितलो बरो आनी मुस्तीपण करतलो गव्हर्मेंटान तुका एक्शन घेवपाकूच जाय तशें कांय ना तुगे गोंयकार तुमच्या बरोबर आसा अशें दिसता तुका गोंयकार आतां चड नेटान पेटलो आहा आमचे बरोबर गेले सकयल मारल्या कॉमेंट मनोज लायव्ह गेले की गोंयकारूच सकयल फोटींग म्हणटा कोण म्हणटा तुकाराम म्हणटा कोण आनी कितें म्हणटा तेच चालू आसता हय सो मागीर ते तुकाराम थोडे ते आसताय न्हू ते तुवें चोवपा जाय कोण मारताय ते तेंगले मनीस आसताय कित्याक तांकां कमेंट्स मार जाले थोड्यांक 100 रुपया 500 रुपया मेळटा आसतले मनोजागेर कमेंट मारप म्हणल्यार नेगेटीव इज नॉट अ जोक 500 रुपया बळसाक तुजे स्कीम आहा स्कीम आसतली ना ते बेश्टी मात ना तूं कोण करपाची स्कीम तुका मातशी माहिती चड मेळटली ओके सो आतां इतले वास्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ओके आतां तूं स्टार्ट केला तुगेली आतां फर्स्ट बर्ड एडवांटेज आसा तुका आतां सद्या पळयत वचत जाल्यार कारण कोणूच कॅन्डिडेट भोंवना तूं भोंवता ऑफिशियल कॅन्डिडेट म्हणून हेचो फायदो जातलो सो दिसता तुका फायदो आहा आमकां कित्याक आमकां कित्याक दुसरी गजाल एक गजाल म्हळ्यार मरे आतां तूं म्हणटा हांव पयलो भायर सरला बट स्टील तेंचे कडेन कॅन्डिडेट नाय काँग्रेसी कडेन नाय चड आहा मरे कॅन्डिडेट तांचे कोण आहा ते सगळेच भोंवता आतां म्हाका चोय म्हाका तेंच्यान हांवें एक्सपेक्ट करून हांव कॅन्डिडेट जातलो म्हणून कळ्ळें तुका आमचे मदें कोण 3 पासून नांवच गेल्या आतां नॉर्थ गोवा सोडून दी सावथ गोवाचे विश्वेश आहलोलो हो आहलोलो काँग्रेसी कडेन आहा डेडिकेटली काम करतात आनी हे भाशेन तर काँग्रेसीचो एक कार्ड आनी तूं दाखय म्हाका ते डेडिकेटली काम करतात जाल्यार आज रुबटा दिल म्हूण विश्वेश आनी शैलेश दुसऱ्या खबर सोडया तेंगलीय नांव आहलोली ते म्हज्याकय चड काम करतात रुबटा जिखोवपाक तुका सपोर्ट करपाक जे आपूण सीट सोदताले म्हणजे जे कंटेंडर आहले ते तुज्या बरोबर भोंवता होय डेडिकेटली ते एक्सपेक्टेशना काडत आपूण कॅन्डिडेट असो आनी आपूण जिखपाकूच जायो रुबट आनी आपूण एकूच तांकांय दिसता आपूण कॅन्डिडेट म्हण आपूण जिखोवंकूच जायो आतां तूं जर दुसरी तूं पार्टीन दिश्टी पडटा रायवल कोण काँग्रेस काय बीजेपी हितूंक रायवल म्हणल्यार हे काँग्रेस कॉन्टेस्ट करताय ते फकत ना बीजेपी जिखोवपाकूच करतात पूण ते टॅग लायता आसता आमकां लायतात तेंगे कॅपेबिलिटी ना तेंकाडे तांकां बेटर ऑप्शन आहा तेंच्यान कॉन्टेस्ट करपाचें न्हू आनीक आतां वेवा प्रमाणे आमकां हें आहा आतां तूं जाय जाल्यार सांगता की काँग्रेसीन एनावन्स करपाचें सपोर्ट टू आरजी हो तेंच्यान करपाचें तेंकां तर बरेपण तर चिंततात ते गोंयचे न्हू जाल्यार तेंच्यान आमकां सपोर्ट करपाचो कित्याक इतलो टायम तांकां आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिली तूं मदीं तुमचे डावट मारता मदीं मनोज म्हणटा हांव मातशें आमी बूट काडून मागीर थंय रावया मातशें लायटीन
मदीं मदीं मनोज म्हणटा की एक 300 स्क्वेअर मिटर खंय जागो दिलो प्रत्येक गोंयकाराक हय जाल्यार आपूण काडटलो आनी रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी काडटा आनी बीजेपीन मर्ज करता म्हणून. मागीर काँग्रेसीनी सपोर्ट केला, सगळे एकाच पार्टीन पावले मरे. सो मनोजान तो कमेंट बेश्टो मारना, दॅट इज इम्पॉसिबल फॉर बीजेपी. तेका लागून म्हणलें तेणें तो कितें ट्रॅप केलो म्हणटा ना 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 ट्रॅप आनी मनोजा ट्रॅप करप दॅट इज लायटीन बसया यो. मनोजा ट्रॅप करप दॅट इज इम्पॉसिबल. न्ही मनोजान तांकां ट्रॅप केलो काय म्हणटा. मनोजा तेंच्यान announce ट्रॅप करून. इट्स अ गुड आयडिया एक्चुअली गोंयकाराक सिरियस आहा कोणाक 300 स्क्वेअर मिटर समज जागो दिलो प्रत्येकाक तेंगे आरजीपी करया म्हणटा मर्ज. आमुतार म्हणलें जाल्यार दवरतले आमी मनोजान मुतार म्हणलां, बट तेंक कडेन इम्पॉसिबल तें करपाक बीजेपी कडेन. तेका लागून मनोजान ते भाशेन बॉल घातलो न्हू तो तेंकां. तेंका हेळो जायना तसलो बॉल तेंका घायला मनोजान. म्हणून मागीर जावचें ना म्हणून तेंकां जायना न्हू. आनी तेंकां मोग ना, तेंकां जाल जाल्या पासून ते कोमदाद खावपा जाय तेंकां मरे. कोमदादी खबर सो ते प्रायवेट पासून काडून ते मायग्रंटां एंटरटेन करतायत. आतां आमचे कितले इश्यू गेले आहा तेचो कालांगूटच्यान सगळे घेतात ते आरजीचे भुरगे घेतात. सो तेंच्यान तें हें ना, रोगतांक ना 300 मिटर दिवपाचो फ्लॅट. आरजी पयलीं म्हणटाले जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन तेन्ना भुरग्यांची पार्टी म्हणटाले हे भुरगे एकठांय जाले आनी बोवाळ घालतले आनी गायब जातले म्हणून. हय पूण सारकें म्हणटाले आनी जायत जाणांनी तें दिसलोलें आनी आमी तेंकां कांय म्हणनाय. आमी भुरगे आमकां नॉलेज नासलोली, पूण हो एक भुरगो असोन हेणी आख्खें चेंज केलो, एटमॉस्फियर चेंज केलो. विरेशान कोणाक कापोसता ते आतां भुरगे म्हणपाचे. आतां भुरगे म्हणटाय ते कोण 500 रुपया कमेंट्साचे. 500 रुपया रेट काडला कितें सारको. हे आयको हितून एक्सटर्नल सोर्सांतल्यान कोण दिता सांग पळय. ना चलता तें 500 रुपया मेळ्ळे जाल्यार. आतां ह्या इंटरव्यूचेर कमेंट मारता ते बी 500 रुपया वाले कोणाचेर हे जेन्युइन मारपाक जाय. आतां आमी आरजी म्हणटा खरें तो आमकां कितें दिवपा जाय बाबा. आमी कोत्ता तें सगळे पाट आमी सारकें जातलें अशें म्हणून आमकां सजेशन जाय. इवन आयज पासून सगल्यांनी आमी सजेशन घेताय. कितें हे गांवां येयलें म्हणटा फॉर एग्जाम्पल हांव म्हाका जाय तें सांगता. ही मुगे हें मुगे तकले बरोबर हांव सांगता मुगे विजन. पूण हिंगाचो नागरीक जो आहा लोकल आहा तेका म्हज्या कांय चड आयडिया आहा. सो तेणें सांगपाक जाता बाबा अमके भाशेन आहा बेटर आयडिया दिवपा आता. मॅनिफेस्टो बी करूं ना अजून. ना मॅनिफेस्टो बी काडटले आनी आमचो लास्ट टायम पासून मॅनिफेस्टो काडलो तो सामको चड पावरफूल. आयज मेरेन हिस्ट्री कोणें काडून नासतलो. इवन म्हाका सांगता 1-2 थोडेशे मॅनिफेस्टो उरलोले ते दिवपा पासून भिरांत हें दिसता. कित्याक इतलो मॅनिफेस्टो काळी जड जाता की ही नॉलेज वयतली म्हणून की दवरीन दिसताय इतले गोंयचे मोगाचो मॅनिफेस्टो काडलो. आतां ना लास्ट इलेक्शनाक सांगता तुका आतां काडटले. आनी आतां मुद्दी लास्ट क्वेश्चन जे नॅचरल क्वेश्चन. आतां दोग जाणूय आयले समज तूं आनी मनोज आयलो तुमी काय प्रायम मिनिस्टर करूं शकपा ना. दोगा भितरले एकटो प्रायम मिनिस्टर जातलो अशें कांय ना. तिका भरपूर नंबर जाय. आतां मागीर तुमकां ऑप्शन आसतले मोदीक सपोर्ट करुया काय इंडिया एलायन्साक सपोर्ट करुया. आमी मोदी हेच आमी एंटी बीजेपी रावतले अगेन्स्ट बीजेपी रावतले आनी अशें कांय ना की तुमी बीजेपीक प्रोड्यूस करून दिवपी फॅक्टरीक हेल्प करतले अशें. कित्याक ना हिंगा इज गोवा इज टोटली डिफरंट. काँग्रेस तूं म्हाका सेंटराचेच सांगता उलयता आसतना. ना काँग्रेस इज वन वीच प्रोड्युसींग फॅक्टरी फॉर काँग्रेस. सारकी गोंयची फॅक्टरी गोंयचे म्हणटा तूं सेंटरान ना थिंगा आहा आनी तितू कितले रिजनल पार्टी आहात सो तेंचे बरोबर. आनी अशें ना की आमी दोगांयनी तर येयले. आतां मनोज म्हणल्यार मनोज PM जावपाक शकना न्हू. मनोजाले फॉलोवर रावंड इंडिया जाल्ली आहाय कळ्ळें तुका न्हू. आमचे एग्जाम्पल घेवन तेंच्यान मनोजा म्हणलें म्हणटा PM जाता म्हळ्यार मनोजा कितें मनोजा कॅपेबिलिटी आहा. मॅनेज फाल्यां पार्लमेंटा इलेक्शन जावन PMूय जावपाक शकता इजिली. ही कॅन मॅनेज. मोदी तर चलोवपाक शकता देश. वाय नॉट मनोज. हे मेम जावपाक शकता हे जाणा तूं. मेम न्हू मनोजाक ती कॅपेबिलिटी आहा न्हू. मनोजाक कॅपेबिलिटी आहा प्रायम मिनिस्टर जावपाची आहा. आयज गोंयां इतलो फास्ट तो ट्रेंड इतलो मुवमेंट करपाक न्हू. आमकां गाडी म्हणटले 5 वर्सान एक आमदार हाडप आनी 5 वर्सान इतली काम करप म्हाका जाल्यार दिसना. आमी इंडिया उलयत जाल्यार मनोज फॉर PM तेका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी जाल्यार म्हाका जाल्यार डावट दिसना. जावपा जाता म्हळ्यार तेंच्यान करूं. आमगे 2 सीट आहाय. आमकां गडी आमकां कोणेंच सांग दिवपा ना. पण आमी तेंकां हें करतले कित्याक तेंगे दुसरे हितून चड हें आसता. ओके हय पूण जात जाल्यार मनोजान सोडप न्हू. जात जाल्यार सोडप ऑपॉर्च्युनिटी मनोज यू आर अ गूड कॅन्डिडेट आनी फीट टू बी म्हणल्यार अशें जातलें म्हणून
वयल्यावर कॅमेरा पोवन म्हणटा फक्त तू ना म्हणून मनोजा कडेन कॅपेबिलिटी हा पी एम हँडल कॅपेबिलिटी जातलेशें दिसता तुका तें तेंचेर पण सांगो जायना न्हू लोकांय मोहन तेंगे जाल जाल्यार बाबा मनोजान तर इतली फास्ट ग्रो आरजी केली जाल्यार चल एक चान्स दिया कंट्री फास्ट ग्रो कर म्हणून होय ओके बरें देव बरें करूं वचच्या पयलीं यू हॅव टू अपील पीपल अँड यू आर द फर्स्ट कॅन्डिडेट ह्या लोकसभा इलेक्शनात फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे मनोज आनी तूं हे जाले सो जो ऑफिशियली इंटरव्यू जाता पळय यू आर द फर्स्ट कॅन्डिडेट सो तुगेलो फर्स्ट यू हॅव एन ऑपॉर्च्युनिटी की टू टेल पीपल आनी लोकांक याद दवर म्हणून सांग अजून इलेक्शन पयस आहा आतां कितें उलयता ते सो आयज मागता फर्स्ट इंटरव्यू आनी तुमकांय देव बरें कर म्हणटा तुमी येयले म्हणून आनीक गोंय सांबाळलो जाल्यार एक लास्ट टायम 22 इलेक्शनाक भुरगीं म्हणटाले पूण एकूच भुरगो वचोन आख्खी असेंब्ली टर्न केली हो एकूय भुरगो आख्खे गोंय भर भोंवता सो हें लोकांनी ऑब्जर्व केलां आनी पार्लमेंटाच्या इलेक्शनाक नॉर्थ गोवा मनोज परब बसला आनी सावथ गोवा म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या हो तुमचो आवाज पावोवपाक दिल्ली पावोवपाक तुमी आमकां सपोर्ट करचो आनी भोवमतांनी निवडून हाडचें म्हूण एक गोंयकाराक लागीं विनंती करता हें गोंय सांबाळपाक आनी गोंयचो आवाज सेंटरार पावोवपाक उजो म्हणना तुवें आनी देव बरें करूं आनी काळजांतल्यान दर एक गोंयकाराक उजो ते जायना तुमी पळयता ती खाशेली मुलाखत तातूंत आमी हे आस्पेक्ट हाडलो हाजे खातीर की ह्या स्थाना विशीं लोकांक कळपा जाय म्हणून तुमी पळयतात खाशेली मुलाखत रूबर्ट पेरेरा RGP सिंबॉल अजून खबर ना घालता मेळटलो सिंबॉल मेळटकर सिंबॉल सद्या तरी उजो तो म्हणटा पूण मेंबर ऑफ पार्लमेंट जातलो म्हणून आनी दिलीप नायक तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी आमकां फॉलो करपाक विसरूं नाका तो करता रूबर्ट दिलीप नायक बाब म्हाका दिसना करता म्हणून करता गोवा रोड सेफ्टी फोरम गोवा रोड सेफ्टी फोरम हय तुमी केन्ना मेसेज बी धाडटाय खरें ओके सो दिलीप नायकूय आमकां फॉलो करता तशें तुमीय बी फॉलो करचें पळयत रावात गोवा न्यूज